उपरांत आमचे पुलीस PCR व्हॅन गेली थंयसर 108 येता म्हणल्यार मातशे टायम लागलो. म्हणना बरोबर विक्टिमाक खंयच्या थंयच PCR व्हॅनीन घालून हॉस्पिटलान बेतोडा हाडलो PHC आनी ताच्या उपरांत ताका रिफर केलो GMC. सद्या रायट फ्रॉम काल सकाळच्यान हे कॉल आमकां आयले सुमार करीबन 6:30च्या अंदाजाक सकाळचे. सो तेन्नाच्यान आमचें इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट जालें. आतां पयलीं मातसो ताका खूब त्रास जाताले. मागीर ताका GMCन शिफ्ट केल्या उपरांत मागीर ऑक्सिजन लायल्या उपरांत ऑब्जर्वेशन दवरल्या उपरांत दोतोरान सगळें इन्व्हेस्टिगेशन केल्या उपरांत सावशीत जाल्या उपरांत डॉक्टरान तो फिट आसा म्हणलें स्टेटमेंट दिवपाक आनी ताजी आमी कंप्लेन घेतलेली आसा. ताजे कंप्लेनी प्रमाणे ताका घराक तो सकाळचो 5:45 घरांतल्यान भायर सरलो आपल्याची 2 व्हिलर घेवन कामाक वचपाक बोरये. तो ड्रायव्हर म्हणून काम करता MPL कंपनीन गाडी चलयता. सो बेतोडा ताका मदल्या जंक्शना वयल्यान पास्कॉल जंक्शना वयल्यान तो म्हणटा की आपल्याक कोणे तरी फॉलो केलो. एक ग्रे कलर 2 व्हिलर व्हेकल स्कूटर MH06 अशें रजिस्ट्रेशन इतकेंच पळयलें म्हणटा आपणें. तो एक जॅकेटूय आशिल्लें घातिल्लें 2 जाण मनीस आशिल्ले फॉलो केलो आपल्याक. आनी जेन्ना KGN कडेन पावले बेतोडा जंक्शनाच्या आयल्यान तेन्ना बरो सारके लागीं रेंज आयले आनी ताचेर फार्माल्लो म्हणून सायडीकल्यानच्यान फार्माल्लो. तो ताच्या फाटल्यान उजव्या बाहूच्या फाटल्यान गेलो आनी फुडल्यांतल्यान चेस्टाच्या वटेंतल्यानच्यान निपलाच्या सायडींतल्यानच्यान तो भायर सरून तितक्या म्हणसर ताजी स्कूटर जी आसा ही रनिंग पोजिशनान आशिल्ल्या कारणान 100-150 मिटर मुखार गेलो आनी तो रावलो. स्कूटर स्टँडाक काडली आनी सोमतोच काडलो आनी सकयल देंवलो आनी हेल्प म्हणपाक लागलो. आनी जो इन्फॉर्मंट जो आमचो आसा कंट्रोल रुमाक जो फोन केलो तो आपल्याचे रिलेशनाक पावपाक वतालो. ताका दिश्टी पडलो आनी ताणें पुलिसेक 100 नंबराक इन्फॉर्म केलें, कॉल केलें. हो फॅक्ट जाग्या वयलो आसा. आमी जाग्यार CCTV पळोवपाक गेले. CCTV खामो आसा, CCTV आसा, पूण CCTV रिकॉर्डिंग फीड जायना. सो आमकां हाज्या बद्दल कांयच क्लू मेळ्ळो ना जालो. कंप्लेनीन ताणें म्हणलें की ताजी 2 म्हयन्या आदीं झगडी जाल्ली शेजाऱ्या कडेन आनी तेन्ना ताका त्या झगड्यांनी मातसो ताका थापटयल्लो. एकामेकाची 2 जाणांची झगडी जाल्ली ओवर सम illicit relationship within the same ward where he is staying near Sai Krupa Pascol farm near Nestle company उसगांव हांगा त्याच वाड्या वयर. सो हो आमी क्लू घेवन आनी आपल्याक तोच एक फक्त भंय आसा कित्याक ताणें आपल्याक धमकी दिल्ली की आपूण पळयता तुका मारतलो म्हणून अशें म्हणून धमकी दिल्ली. सो ह्या टिपाचेर आमी त्या मनशाक जो देविदास मसूरकर म्हणून आसा हाच्या बद्दल ताणें आपल्याक सस्पिशन दिल्लें. हाका आमी रावंड अप केलो. आपयलो ताका इन्व्हेस्टिगेशनाक जॉयन जा म्हणून सांगलो. सो सकाळच्यान जेन्ना आमचें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जालें तेन्ना हो देविदास हाडलो ताका आमी आनी ताणें आपल्या बरोबर येता आसतना एक कंप्लेनीची कॉपी बीन घेवन आयलो जी पुलीस स्टेशनाचेर ताणें कंप्लेन दिल्ली ऑन डिसेंबर 19, 2023. पुलीस स्टेशनाचेर ताजी इन्क्वायरी केल्ली तेन्ना ताणें आपल्याक धमकी आसा, आपल्याक मारतलो. पूण हो आतां जो विक्टीम आसा सचिन हो आपल्याक मारतलो गाडी घालून अशें म्हणून कंप्लेन दिल्ली आसा. तेज्या उपरांत तांच्यांनी मिटयलें की आमी एकामेकाचे वाटेक वचचे ना, आपूण तुजे बायलेक पळोवचो ना अशें बीन म्हणून ताणें मिटून ते गेल्ले पुलीस स्टेशना वयल्यान. हो क्लू जेन्ना आमी घेतलो ताजे खूब इन्व्हेस्टिगेशन्स जेन्ना केले तेन्ना आमकां कळून चुकलें की हो जो देविदास मसूरकर आसा हो एल्युमिनियम वर्क फ्रेम करता आनी सगळ्या बाकी इंडस्ट्रीज जावं खंयचे कोणाक जाय जनेलांक बिदेनाक लावपाक तो हो दिता. हाजे कडेन वर्कर्स आसा हू आर नेटीव ऑफ बिहार. आनी मागीर जेन्ना आनीक चड इन्व्हेस्टिगेशन केलें आमचें टॅक्निकल सर्वेलन्स मोबायल कॉल हिस्ट्री जेन्ना काडली तेन्ना आमकां थोडे मॅटर्स जे संशयास्पद दिसले. ह्या संशयास्पद दिसून आमी ताका चड खोलान जेन्ना आमी ताका इंट्रोगेट केलो, इन्व्हेस्टिगेशन केलें तेन्ना कळून चुकलें की हाच्या बरोबर 2 जे बिहारचे भुरगे काम करतात, प्रवीण कुमार पासवान आनी प्रभात पासवान, हांच्यांनी हो दोगांयनी विडो उचलिल्लो
हाज्या सांगण्या प्रमाणे सो कॉन्स्पिरसी तांच्यांनी जाल्ली आनी ही कॉन्स्पिरसी करता आसतना देविदासान तांकां 60,000 रुपयाचे पयशे दिल्ले, तितूंतले 45,000 ऑलरेडी दिले पावले. हो घेवन जो प्रभात पासवान आसा हो बिहाराक गेलो एंड ऑफ डिसेंबर 2023 23 डिसेंबराक तो हांगाच्यान गेलो, बॉम्बे गेलो, बॉम्बेच्यान 24 पटना गेलो, तो ट्रेनीन गेलो आनी थंयच्यान येता आसतना पिस्टल घेवन आयलो, फायर आर्म घेवन आयलो एलोंग वीथ एम्युनिशन 10 एम्युनिशन आनी ताणें ही सकाळ फुडें रावलो, ताका गाठलो आनी हे फायरींग केली ताचेर. आमी देविदास मसुरकराक ऑलरेडी अरेस्ट केल्लो आसा आनी लेट नायट राती आनी आज आमी सकाळी 2 प्रवीण कुमार पासवान आनी प्रभात पासवान हे नेटीव ऑफ बिहार हांकां दोगांयकूय रावंड अप केल्ले आसा. तांकां ऑलरेडी अरेस्ट केल्ले आसा. तांचे कडल्यान जी मोटरसायकल स्कूटर यूज केल्ली ताका फॉलो करपाक आनी फायरींग करपाक हिवूय आमी रिकवर केल्ली आसा. ताचेर फेक नंबर प्लेट लायिल्ली तांच्यांनी तिवूय मेळिल्ली आसा, कित्याक ही बायक जी आसा ही हो जो देविदास मसुरकर म्हणून आसा हाचे एक रामण्णा दोर्नामली ही इज अ नेटीव ऑफ बिजापूर, पूण हांगा बेतोडा रावता तो कुर्टी बेतोडा. हाजे कडल्यान ताणें 4 दीस पयलीं आपल्याची स्कूटर बरी चलना म्हणून ताजे कडल्यान स्कूटर घेतिल्ली आसा. ही स्कूटर ह्या ऑफेन्स करपाक यूज केल्ली आसा. सो ती स्कूटरीचो नंबर गोवा रजिस्ट्रेशनाचो आसा, पूण हाणें जो पळयल्लो तो MH06 आनी ती MH06 नंबर प्लेटूय मेळिल्ली आसा. सो ताच्या उपरांत फुडें इन्वेस्टिगेशन करता आसतना इंट्रोगेशन करता आसतना आरोपीन सांगलें की आपणे वेपन जे आसा फायर करपाक यूज केल्लें ते एक पर्टिक्युलर ठिकाणी कुर्टी थंयसर हें केलां, लिपोवन दवरिल्लें आसा म्हणून. सो पंचाच्या समक्ष आमची इन्वेस्टिगेशन टीम, फॉरेन्सीक इन्वेस्टिगेशन टीम बीन घेवन हें वेपन आमी ऑलरेडी रिकवर केल्लें आसा. हें शॉर्ट फायर आर्म आसा, ताजेर मेड इन USA बरयल्लें आसा. इट्स अ स्टार पिस्टल. फुडें वता आसतना रूम सर्चाक आमकां ताचे मॅगझीन मेळिल्लें आसा विथ 7 लायव्ह रावंड्स. आतां इन्वेस्टिगेशनाचेर आमकां सांगलें की 10 रावंड घेवन आयिल्ले म्हणून बिहाराच्यान येता आसतना, पूण 10 रावंडा पैकी जेन्ना थंयसर पिस्तॉल घेतलें एक रावंड फायर करून पळयलो तांच्यांनी चलता की ना म्हणून. सो एक यूज जालो. आमकां एक फायर आर्म पॅलेट आमकां स्कूटरीन विक्टिमाच्या सचिनाच्या स्कूटरीन स्पिडोमिटराच्या भितर जो तेज्या फाटल्यातल्यान गेलो आनी फुडल्यांतल्यान भायर सरलो चेस्टांतल्यान आनी तो मागीर भितर घुसलो स्पिडोमिटराचेर, हो आमकां मेळिल्लो आसा. प्लस एक रावंड आमकां स्पॉटाचेर पडिल्लो मेळिल्लो आसा. सो अशें आनी 7 आमकां लायव्ह रावंड मेळिल्ले आसा. सो हे 10 रावंडाची गिनती जाल्ली आसा आनी हेवूय आमी रिकवर केल्ले आसा. आरोपी सगळे कस्टडीन आसा. आमचे फुडलें इन्वेस्टिगेशन हाजेर चालू आसा.